आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे तुमची सवय बाबा भयणीनो, सगळे तुमकां भाग्यो लॉरेन्साचे पोरबे येवकार. जेजून जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान येवन उलो मारलो. सोबार जाणांनी ताच्या उल्याक उदारपणाचो जबाब दिवन सगळें सोडून ताचो पाटलाव केलो. आयजूय जेजू मनशाक आपयता. ह्या गवळीक वर्साचो आनी तशेंच ह्या सेवा धर्माचो विशय भाग्यवान लॉरेन्सा भाशेन जेजूची फाटलावदारां जावया. भाग्यवान लॉरेन्सान ह्या जेजूच्या उल्याक कान दिवन जेजूच्या पावलांनी पावल घालून ताच्या उल्याक उदारपणान जबाब दिलो. आमी आमच्या भाग्यवंता भाशेन आमच्या जिवितांत जेजूची नीज फाटलावदार जावन आमकां बापाची मोजून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागुया. आणि प्रितीच्या भयणा भावांनो, भाग्यवान लॉरेन्सा भाशेन जेजू फाटल्यान आमी वचून चुकल्या. जेजू भाशेन आनी भाग्यवान लॉरेन्सा भाशेन आमच्या गरजेवान भावा भयणांचाय आमी दोळ्यार मोवाद जावन चुकल्या. आमच्या भाग्यवान लॉरेन्सा भाशेन आमकां त्याग आनी खोस सोंसून पडले तेन्ना बरे देवाचेर आमी गुणगुणल्या. ह्या वेळार ह्या आमच्या पातकांची दूख धरया आनी सर्गीच्या बापा लागीं आमच्या पातकांचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर परमेकार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट कातरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमकां सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चड पद वेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
म्हाका तुज्या मोगाचें उजनान पेटून भाग्योन लोडेन तुलकोळाचे सेवेन विस्वासी रावून आनी रोग साक्षाचे कोस मरण सोसून मोहिमेवन पावलो काच्या मोगा सारको दुबड्याचो मोग आमच्या काळजांनी वतोय आनी ताच्या पावलांनी चलून आमकां बळ दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता शासनाच्या शासनान जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेल्या वाचन सोळेस्कोर म्हाका हे बरी उलयलो तर आतां तुजें काम करून आयलो आसा उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कळीत कर तांचे हुजीर कापूं नाका नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार आपोसो करतलो हांव तुका आज एक गोडशार एक लोखंडी खांबो एक आमशाची म्हणून दवरतलो कारण ह्या सगळ्या देशाक जुदेयाच्या रासाक आनी कुंगाक याल्निकाक आनी गांवच्या लोकांक तुवें पुरो करूंक जाय ती सगळीं तुजेर आड झुजतलीं पूण केन्नाच तुजेर चोय वरची ना कारण तुका निवारून तुज्या सांगाता हांव आसा अशें उलयता तो सोळेस्कोर देवाचें हुकम हें आमचो जबाब जावन दी दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस लागीं जबाब दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस लागीं जो कोण सोळेस्कोराची भोवती करता
ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटात तो मनीस भागी तांची सोडसोड क्रितुमेचेर पोलीस सायड घेतली प्रमाणीक मनशाची सोडसोड सुरू सभा जो ह्या करता आनी उसने दिता तो मनीस भागी बरो मनीस दया करून उसने दिता प्रमाणीकपणान तो आपलो नोंदो चलयता बरो मनीस कधीच हालचो ना ताचो उगडास तपतलो मिती कामी सभा दया करता आनी उसने दिता तो मनीस भागी निर्भाग्याची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना तो आपले काळीज खोल दवरता ताका भिरांतूच ना आखरेक आपल्या दुस्मानाचे वर्तन जाल्ले करून तो नादोशी जातलो सभा दया करता आनी उसने दिता तो मनीस भागी सुदूर हातान आनी दुबळ्या वाटान ताचे बरेपण कपडे सदांकाळ चड आनी चड मान ताका मेळटलो सभा दया करता आनी उसने दिता तो मनीस भागी बाग्यान पावून कोरिंतांना उलयले स्टेजीचे वेळे वाचलो बाबा भयणीनो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें जो थोडें भोगता तो थोडें उलयता आनी जो चड भोगता तो चड उलयता आपणें दिवंक थारायलां तें चड एकल्यान दिवचें तोंड वांकडें करून वो दिवचेर सुटना म्हूण न्हय कित्याक जो हांसल्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता तर तुमकां सगळीं देणी उपोड दिवंक देवाक तांक आसा तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाल कर्म्यो करून तुमकां सगळें कितेंय आसतलें कित्याक अशें बरयलोलें आसा भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बळांक दिलें ताचे प्रमाणे कोण सासणाक भोगता जो भोगपाक बी ताका बसून खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीपणाचें फळ वाडटलें देवाचें उतर हें उद्गाराक सुरून रावया जेजून आपल्या शिसांकडे हांव तुमकां सोत सांगता कोमाचो कोणो जमनीर पडून मोलो जाल्यार तो तसोच उरता पूण मोलोच जाल्यार जायते पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करता तो आपलो जीव
सासणाच्या जिवितांत सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटकाव करूंक जाय. आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करती जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शेवू करतो मानले. प्रितीच्या भयणा बाबांनो, आयज हे पोरवे सोमयार आमी ही 3 वाचपां केल्यांत. ती आमच्या जिविताचे 3 भाग आमकां दाखयता. ह्या वर्सा जो विशय आमच्या वेबसायटान दिला तो डावनलोड करता म्हजे फाटल्यान ये. आनी जेजू फाटल्यान बसप कितें आनी कशें तें आयची 3 वाचपां आमकां सांगता. पयल्या वाचपांत आमकां जेरमायास ह्या प्रवादाची खबर मेळटा. जेरमायास धाकटो भुरगोच आसतना देव ताका आपयता आनी म्हणटा, जेरमायास हांव सांगता तें कर. जेरमायास म्हणटा, हांव ह्यो भुरगो, म्हाका उलोवंक पासून जायना. पूण देव म्हणटलो, वच, हांव सांगता तें कर, हांव सांगता तें सांग. जेरमायास तेगे भाशेन भियेता आनी आपणाक जायना हे भाशेन तो दाखयता. पूण देव ताका सांगता, हांव सांगता तें करिनाय, हांव सगळ्या लोकां मदें तुका लोचन घालतलो. पूण हांव सांगता तें करशी जाल्यार हांव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. हें देवाचें उतर जेरमायास मानून घेता. देवाचो फाटलाव एके भाशेन करता. पूण देवान सांगलेलें पळय तो उतर गडगडटा. पूण जायते खूस दूख त्याच्या जिवितानूय ताका भोगचे पडटा. जो कोण देवाचो फाटलाव करूंक सोदता, जो कोण जेजूचो फाटलाव करूंक सोदता, त्याच्या जिवितांत खोस आसतलेच, दूख आसतलेच. देव आमकां आपयता आसतना सगळें बरें भासायना. बऱ्या बरोबर आमचो क्रिस्तूय आमकां देव भासायता. भगवान लॉरेन्साच्या जिवितांत आमी पळयता तेकाय जेजून आपयलो. इग्रोज जेन्ना सुरू जाता तीच आसलेली. जायते कोस एके भाशेन इगोजेन सोंसचे पडटाले. आनी देवान ताका योग डिकन आनी डिकना मदेकाक व्हडलो ताका केलो. आनी ताचें काम 2 भाशेचें, देवाचें उतर गडगडूंक आनी दुबल्यांक, विधवांक, नासलोल्यांक इगोजेचे पयशे तो सांबाळटालो. इगोजेचे सगळी खर्च करतालो आनी दुबल्यांक, धाकट्यांक, विधवांक हांकां दानां दिवन तो तेंचेर तांकां सांबाळटालो. वो डिकन, आज डिकन एके भाशेन लॉरेन्स आमी हांगा पळयता ते प्रमाणे आपल्या ह्या दाना उदेशी कश्ट केल्यांक सहकार आनी आदार जातालो. आनी हें आमी पळयता तो आपणा लागीं आसा तें दुसऱ्यांक दितालो. इगोजेच्या नांवान आपूण आनी एक उरलेले 14 डिकन हे सगल्यांक वांटताले. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, जो कोण थोडे वमता तो थोडे लोंबता, जो कोण चड वमता तो चड लोंबता. डिकन लॉरेन्स आपल्या जिवितांत न्हय थोडे पूण चड तेणें वमलें. चड तेणें दुसऱ्याची सेवा केली, चड तेणें दुसऱ्यांक वांटलें. आनी ह्या खातीर एके भाशेन तो
तेचे सांगाता आनी एक जाण डिकन तेचे मदले आनी दुसऱ्यांक ते मारून वता आसतना डिकन लॉरेन्स म्हणटा तेजे फाटल्यान रडोंक येता, म्हाका कित्याक फाटीं सोडलाय, म्हाका कित्याक मरो नाय, म्हाकाय मरोंक व्हर, कित्याक तुका म्हजें जिवीत मानूंक ना, हांव करता तें तुका बरें दिसना, हे भाशेन आपल्या भिस्मांक तो विचारता. आनी तेन्ना भिस्मू ताका सांगतलो, तूंय म्हजे सांगाता 3 दिसां उपरांत आसतलोय. प्रितीच्या भयणा भावांनो, डिकन आमचो लॉरेन्स तो दुसऱ्यांक बरें करतालो, जेजूच्या नांवान तो बरें करतालो. केन्ना आपलेपण भितर ताका नासलें, आपलेपण जाल्यार सारकें ताच्या जिवितांतलें पयस आसलेलें. हें सगळें करता इगोर्जेच्या नांवान, जेजूच्या नांवान, जेजूचें नांव परगटून आनी वरवीं ह्या बऱ्या पोरण्या उद्देशी दुसऱ्यांक जेजू चडशी हाडून. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जेन्ना हो पाप साहेब सिक्स्टस द सेकंड एका मारल्या उपरांत एम्परर वालेरियन आसलो, ताका गमन येता इगोर्जेची जायती गिरेस्तकाय जाता आनी तितल्याक लागून तो ताका आपोवन हाडटा लॉरेन्साक आनी लॉरेन्साक म्हणटा, हांवें आयकलां तुमच्या इगोर्जांनी तुमी तुमच्यो भेटो करता आसतना, तुमी रिती करता आसतना भांगाराच्यो वस्तू उजार करतात, भांगाराच्यो कास्तितोलां आसान जायती गिरेस्तकाय तुमचे लागीं आसा, ती गिरेस्तकाय हाडून म्हाका दी, सगळी गिरेस्तकाय हाडून म्हाका दी. आनी लॉरेन्स कितें सांगताले ताका, हांव हाडटा तुका ही सगळी गिरेस्तकाय, सगळी गिरेस्तकाय एकठांय करपाक म्हाका थोडे दीस दी. आनी ताका तो 3 दीस दिता आनी लॉरेन्स घेता आपणा लागीं आसलेली ती सगळी गिरेस्तकाय एकठांय करता आनी हांगा पळयता ते प्रमाणे ती वांटून सगळ्या दुबळ्यांक, वायटांक, सांपडलेल्यांक, बळी नासलेल्यांक, असल्या सगळ्यांक ती तो वांटता. आनी मग 3 दीस जातकच तो पातशाया चर्ची येता. 500 दिसांत तुवें गिरेस्तकाय हाडटा म्हणून सांगलेली ती इगोर्जेची गिरेस्तकाय खंय आसा? तेन्ना म्हणटा ती गोंय आसा इगोर्जेची गिरेस्तकाय. आनी ह्या सगळ्यांक दुखट्यांक, थोंट्यांक, पिडेस्तांक तांकां दाखोवन म्हणटा ही इगोर्जेची गिरेस्तकाय. These are the riches of the church. खरेंच म्हणल्यार रागा बरीच जाता. आयचे चूक वर्तमान आमकां सांगता ह्यो गोवांचो कोणो दोनीर पडोवन कुसोना जाल्यार ताका पीक जायना. आमी जाणले जाल्यार शेत लायता, आमी जावं शेताचो योग्य कोणो आमी शेतान लायता, तो मरता शेतान कुसता, पूण ताका नवें शेत रुजून येता. आनी जेजून आमकां सांगलें त्या प्रमाणे थोड्यांक 30, थोड्यांक 60, थोड्यांक 100 फावटी सुबेज त्या गोठ्याचे पीक जाता. आनी जेन्ना आमचो लॉरेन्स वालेरियन ह्या पातशायाक सांगता ही म्हणून गिरेस्तकाय इगोर्जेची, तो रागा बरीच जाता आनी ताका सांगता आपल्या मनशांक सांगता ताका योग्य आमी हांगा पळयल्या ती कांय गोश्टी तुमी जाणा जाताल्यार आमच्यो व्हडल्यो परबो आसतात तेन्ना थोडे फावटी आमी बार्बेक्यू करता ना, तेन्ना रोमाच्या शाराक बार्बेक्यू करताले तेचेर जंय आमी धाकटुली वस्त करता तेचेर ताका व्हडली एक सुवात आसलेली, लोखणाचे तेचेर वयर त्या जानवरांक धरताले, कोणाक तुजो घालताले आनी ते भाजोचोर ते भितर धरताले, मागीर कातरून त्या जानवरांक ते खाताले. चोचोली खाय आमकां दिसता ती तेच्या धाकटुली खाय. तो व्हडलो कायरो तुका आसलेलो, तुमी घडयेक पयले आसतलो बाबा हांगा दिसता तुमकां पळोवन ही सारकी ह्यो लायनी मारलेल्यो लोखणाच्यो तेचे वयर ते धरताले आनी कोणाक तुजो घालताले. ते भाशेन लॉरेन्साक आमच्या बागियोताक तेचेर वयर धरलो, कोणाक तुजो घातलो आनी तो मनशाक सावन उलपावंक लागलो. पूण लॉरेन्स रडोना, वयरी मारिना, परते जाल्यार चिंतोडसान तो देवाक आड घालिता.
इतल्या ताका घोस करतालो भासतालो तो तरी पूण देवाक आडना आनी आपल्या सांगात आसलेल्या तांकां उर्बा जेजू क्रिस्ताच्या मोगान दिवन आनी हे भाशेन तो मोदता आसता उलपता आसतना तो म्हणटा ताका हांव एके वाटेन जालो भाजलो बरो आय एम खूब वेल ऑन वन सायड आतां म्हाका पोसतात आनी दुसरे वाटेन तुमी म्हाका धरात आनी दुसरे भाशेन वाटेन उलपल्या उपरांत शिजल्या उपरांत तो तांकां सांगता आतां कातरून खायात आतां कातरून खायात Just imagine the courage. Just imagine what Lawrence was going through, the pain and the agony. म्हणून त्या सगळ्या गोष्टांनी लेगून तो बापा देवा जेजू आर्गां महिमा दिता. एके भाशेन तो कोण जाणा आपूण मोदता तें म्हजें जिवीत एके भाशेन एका गोवाच्या वा भाताच्या कोण्या भाशेन हांव मोदतलो पूण म्हजे उद्देशी जायते पीक पवेश सगळे घावो जातले हे भाशेच्यो चिंतून आपूण जेजू खातीर हे गोश्ट करता म्हूण चिंतून तो खुशालपणेंतल्यान गायना करप हें जाणवो करताले न्हय खबर लॉरेन्साचें आमच्या पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत पयल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत कित्याक लागून ती जाणातले ते कोर्स कितें ह्या गोश्टांचे आटेवटे कितें तेच्या दिसांचे थोडेच भोगताले पूण हेच्या उपरांत म्हाका रावता तो संतोश सासणाचो प्रितीच्या भयणा बाबांनो आमकां सांगता ते प्रमाणे तो मोदता आसतना कितले गोश्ट आसता आसतना तो देवा लागीं मागतालो रोमाच्या शाराक वचप आनी ताका मागलो तो 2028 वर्सा ताका उलपायलो They cooked him alive on fire, live fire. पूण 100 वर्सां जावच्या आदीं कॉन्स्टंटायन आनी हेलेना हेणेंनी तेंचे वतीचे आख्खे रोमाचे शहर एके भाशेन क्रिस्तांवाचे शार जावन पावले आनी ते सांगतात हे मागणे लॉरेन्साचे देवान आयकलें आनी रोमाच्या शाराक तेणें मोपलेल्या आपल्या जिविताचे बी एके भाशेन क्रिस्तांवाचे राज करून सोडले प्रितीच्या भयणा भावांनो आमी लॉरेन्साची ती परब करून हांगा आयल्या ह्या आमच्या बिगोजेचो पात्र ताका आमी इतलो मान दिता न्हय बाबा कांगुल्ली गोंयचे कितले सुवाते वयली हांगा येवन लॉरेन्साक मान दिता खरो मान तर आमी लॉरेन्साक दितल्यो ह्यो 3 वस्तू आमी करून पावूंक जाय पयले सुवातेर लॉरेन्सा भाशेन काम फॉलो मी म्हजे फाटल्यान ये ही उतरां जेजूची आयकून आमी जेजू भाशेन जेचे फाटल्यान वचोन आमी वावरूंक जाय जेजू भाशेन जावन आमी वावरूंक जाय दुसरे वाटेन लॉरेन्स आमकां शिकयता देवान आमकां दिलां जायते हें कोणाचें हें देवाचें हें कोणाचें देवाचें आनी देवाचें देखून लॉरेन्सा भाशेन आमच्या दुर्गोड किरकोळ दुखेस्तांक बरी नासलेल्यांक आदार दिवंक हो लॉरेन्स आमकां शिकयता आनी तिसरे फावटी खूब दूख आमचेर येतात तेन्ना आमी लॉरेन्साचेर नदर मारूंक जाय आमच्या मनान आमी तेचें चित्र खंय हाडूंक जाय इतले कोस कसो आसतालो देवाक केन्ना शिरोवंक ना बोलते जाल्यार देवाची गायनां करतालो आर्गां दितालो सगळे देवाक शिकयतालो आमच्या जिवितांत दोश येतले दूख येतले जायते जाणांक आमकां सोंसूंक जायना पूण आमी लॉरेन्साचे देख घेवन पावूंक जाय देवाक शीण करचे सुवातेर देवाक आमी आर्गां दिवंक शिकोवंक जाय देवा तुजी कशी सांग म्हजी कशी न्हय हे भाशेन आमी मागून लॉरेन्स आमच्या जिवितांत एके भाशेन जिवो कसो जावंक पावतलो हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमकां आनी आमकांय मागूया उबे रावया आनी आमचो बाबाट आमी आतां उचारुया
सतमानता देवा सर्व वेदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्त त्याच्या आमच्या सगळ्यांक तो कमी आत्म्या वरवीं करपी सांबाळलो आंकवार मारिया थंय जल्मलो पोंस पिलाताका आनी क्रूस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांचो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो चड बेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुय थंय जिव्या आनी मेलेल्यांची मुक्ती करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्तडे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन प्रितीच्या भयणा बाबांनो भाग्यवंत लॉरेन्साक फुडें घालून आमकां आमच्या जिवितांत तोच येता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक घाल जावच्यात मोगाळ जावच्यात आमची मागणी खुदी कडून ते बिगडचे खातीर देवा मुखार दवरया पीक कर तूं पूण वावराडी फळे आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यान जेजूचो वावर फुडें व्हरतना ताचेच भाशेन स्वतान आनी गरजेच्या मोगान तो खर्चून गरजेक संवसारी वस्तू न्हय पूण देवाचें उतर सांबाळटा आनी वाडयता हें तांणी आमकां शिकोवन तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे सरकारी फुडारी आपलो वावर करतना गरजे खातीर वावरत एक बरो समाज बांदून हाडून तांकां फावो ती कृपा मागतना आयज खेरीत भाशेन पंचायत वेंचणुकेंतल्यान गरजेची सेवा करपी फुडारी आमकां मेळून बापा लागीं मागुया आयज भाग्यवंत लॉरेन्साचे पडवे दिसा आमी दर्यांत वावर करून पोट भरतल्या भावा भयणी पासत मागुया सांत लॉरेन्सान तांचेर आपले बेसांव घालून आनी तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतल्यान पयस दवरल्या पुरोन बापा लागीं मागुया भाग्यवंत लॉरेन्सान आमच्या शिकेरी गांवाचे आनी ह्या गांवच्या दर एका भावा भयणीचेर आपलो आशिर्वाद घालून आनी तांकां आपल्या सारकी दुसऱ्याच्या मोगान पेटणी करून बापा लागीं मागुया उबीत रावन आमची काश्टा मागणी आमी आतां देवा मुखार दवरया शर्णीच्या आमच्या मोगाच्या बापा लॉरेन्साक फुडें घालून चडींची आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या आमच्या मनान काळजान आसा ती तूं मानून घे त्या क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं दादा तयारी वेळार आमी गायन गावया C43 C43 Yeah.
म्हज्या भयणा भावांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर्गीच्या मोगाच्या बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. प्रेतीच्या बापा, तुझ्या पुतान दवरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेंत लॉरेन्स जमनीत गोंपलेल्या गोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिविताची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सोबा पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवाजुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर खाली आनी चड कांय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवाजून पावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेन्स तुझ्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चडून आनी आपले रगत वावरून तुजी विशीत पदवी दाखयली. ह्या पळी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे अचोकतायेन क्रिस्तांच्या समया वरवीं तुजें बोल सुगुणायेन परतुलयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतांक सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोचेन कोच मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवाजून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पळी जेवण जातच ताणें काल घेतली.
तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिष्यान दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी चांचणी करोडाचें हें रगत. बातकांचे मोखण मेळटात तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे विडास करता आनी ह्या जिविताचो मंडळ आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावतले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधलेल्या आमाक समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र वेचो आणि फ्रांसीस आमच्या बायगणी बाबा, फिलिप फेरा आमच्या दोणी बाबा आणि सगळ्या यादकी वर्ग मरालो तिका प्रीती मोगान वाजले. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेळ्यात ते आमच्या बाबा भयणीची कापणूक कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें बळजोडीक तुका मोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवारकारे देवाचे मायेच्या खातीर भाग्यवन जुझेफ श्रेश्ठ पोती, भाग्यवन दोंदू, भाग्यवन लॉरेन्स आनी सोलकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. जेजू वरवीं जेजू सांगाता जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपेदार बाबा, सर्वोत्तम आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. भाग्यवंत लॉरेन्सा भाशेंत मोरो पर्यंत आमी जेजूचो फाटलाव करून दिवंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमच्या बापा म्हणून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी करणी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर फुडलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, चड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवचकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडळा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवांचनांत रेखता.
तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन चड पातकांतली सुटय आनी चड आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, म्हजी शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पाचकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रातभर चलयताय शासनाच्या शासनाक आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माया मोगान शांती दिवया. जेजू आमच्या काळजात शिवताना गायन घेऊया दी तटीमान, दी तटीमान. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणांच्या कश्टांक आनी आड उपद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुळसुळीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भोगताल्यांचे ओक राखून आमकां जागृत कर आनी ह्या भोका पासत कोत मरण लेगून सोसून आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Predica Goren Babalo, Bagion Lorenz, Posto Nalo Tetna, Posta Nalo Tetna, Deba, Moima, Argan Vastra. Hoyata Deba, Arga, Moima, Vastra. Nei, Posto Tamon, Pon, Ushar Kai, Deba, Vastra, Deba, Arganita.
ह्या दिसा खातीर हो देवान हो दीस आमकां फाव केलो हो खुशाल बरीत दीस आनंद बरीत दीस देवान आमकां फाव केला ह्या दिसा सुबोट सगळें बरें जालें पावस देखून येवंक ना 4 दिसांक पावस ना वेदर रिपोर्ट सांगता ते भाशेन जायतो पावस आसतलो वारें आसतलो पण सगळी बागेन वारेसाचे वतीन देवाच्या आदारान सगळी आयच्या दिसा देवाक आर्गां देवाक दिनवास आनी देवाक आमी दिनवासूय गरज कित्याक ह्या देवान आमकां एक व्हड बागेवन आमकां फाव केला बागेवन लॉरेन्स आनी देखूनच तुमी सबट हांगासर आयल्यात ताची मजत मागून ताचो आदार मागून तर तुमी ताचे चडशे आयल्यात ही मजत मागून ह्या विसाच्या बलिदानांत तुमी भाग घेतला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या बागेवनाचे मजतीन देवान तुमचे तुमच्या कुटुंबाचे वावरा धंद्याचे भरपूर आशिर्वाद घालो जे तुमचे चिंतनां आसात जे आवडी आसात ते तुमी घेवन बागेन बरेंसा सोशी घेवन आयल्यात ते देवान शांती पाव म्हूण आमची मागणी आज ह्या वेळार आमचे मदें सगळे काकुचे संस्थेचे प्राण भाव हांगासर आसात हांगासर आसात ते सगळे काकुचे आनी आमचे खातीर मेज भेटयला ते फादर जॉन दिनेश मेंडोल्सा हो जावन आसा आदलो आमचो काकुचे संस्थेचो वडील हो प्रोविन्शियल जावन गेलो आसा ही आयची विसाची भेट ताणें आमचे खातीर भेटयल्या ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ताचेर आनी ताच्या वावराचेर उरता फादर फ्रास्किनो ब्रोक्स फादर स्टीव तो आदी प्रोविन्शियल आसलो आतां बडी तो म्हणटा आपूण फुडाराक प्रोविन्शियल जायत मागीर फादर आयवर फर्नांडीस फादर विचेस्टर फुडारो आनी ब्रायन हांगासर फादर बरेंगार हांगासर जावन गेलो आसा ब्रायन आनी फादर फ्रास्किनो सो आयज आमचे खुशालकायेन वांटो घेवन ते आयिल्ले आसात तुमचे खातीर तांच्यांनी मागलां तर तांकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या विसा बलिदानान आमकां भक्तीन आनी भावार्थान भाग घेवन आदार केला आमच्या काकुचे संस्थेच्या सिंगारिस्तांनी ही सगळी वांडावळ जावं वाचपाक वा जावं कोयर आमच्या सिंगारिस्तांनी केला ते आमचे सिंगारिस्ट कोयर आसात कोयरान आसात तर तांच्यांनी आमकां आदार केला ह्या दिसान भक्तीन भावार्थान भाग घेवन तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता आनी बरें ओकोड आनी देवाचे आशिर्वाद बरोबर यादनीक जा बागेन वारेसाचे मजती तांचे बसवत आमी मागुया आमकां आयच्या दिसा जायत्या जाणांनी आदार केला की बरो समारंभ करून आमच्यो समुदाय OPPC पंत्रारिया फाब्रिका यूथ आनी हेर आमच्यो संस्था आसात तांच्यांनी आदार केला तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा हांवें सगळ्यांक दिनवासले पूण हांव खेरीत कोणी विसरलो हें डेकोरेशन जाणी केलां आनी कांय बरी बॅनर्स आनी इगर्ज न्हेसयल्या फ्रांसीस फर्नांडीस रेवोडाचो ताणें ही सगळी हें डेकोरेशन ताणें केलां तर ताकाय दिनवासता आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळार हे मीस आमकां लायक लागून रॉकी आनी मारियो सो तांच्यांनी ही लायक रेकॉर्डिंग केल्ली आसा तर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी एक फावटी सकाळीं हांवें दिनवास करपाक आतां दिनवासून वचना तर तुमकां सगळ्यांक हांगासर ह्या दिसा बलिदानांत तुमी भाग घेतला बागेवन वारेसाची मजत तुमी मागूंक आयल्यात तर देवान हे बागेवनाची मजतीन तुमचे सगळे आवडे शांती पावून आमची मागणी आशिर्वाद घेवन सगळीं आमी उबी रावया आतां आशिर्वाद जातलो रेलिगेचो आशिर्वाद जातलो पूण आमी सगळीं भावार्थान भायर जावया आनी उपरांत आमची फुटबॉल मॅच आसतली
आमचे शिकेरीचे ती पळोवपूय तुमी तुमकां सगळ्यांक एक फावटी सगळ्या आमच्या फादरीच्या नांवान फादरीच्या नांवान तुमकां भाग्यवान नोरेसाची खुशाल करीत पळोवप आवडटा. विश यू हॅपी ईस्टर. म्हज्या बाबा भयणीनो, फादर आग्नेल फेर्नांदीस ताणें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणलां. हांव हांगा उबो आसा सगळ्या फादरांच्या नांवान, कापुचीन फ्रार बाबाच्या नांवान, तुमच्या नांवान ताका कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणून. सकाळटान आमी पळयलां सगळें बरें जालां, बरे भाशेन तांणी सगळें ऑर्गनायज केलें. किर्गोस्कारांक लागीं घेवन सगळी मांडावळ एकदम बरी केल्या. ताका आमी शाबासकी दिता, ताका आमी दिलवासता. ताचे बराबर फादर सॅनी आहा आनी ब्रदर सॅनबन आसा. तांणी बराबर रावन भावपणान आपलें जिवीत तांणी हांगा दाखयलां आनी बरी भाशेन ऑर्गनायज केलां. देखूनच ताका तेगाय पयर आमी शाबासकी दिता. ऑगस्टाची 10 तारीख केन्ना येतली काय म्हणून आमी आशेन रावता. कित्याक आमकां कापुचीन बाबा ही गोंज धाकटी गोंय पूण हें फेस्त व्हडलें आमकां आनी शिंकेरी फिरगोवचेर येवंक आमकां सगळ्यांक उमेद भोगता. देखून जायते फादर आयल्यात, सकाळीं येवन गेल्यात आनी आमच्या सिमिनारिस्टान वयर आंश बोर्डे कशें गायन करता बरे भाशेन सगळी मांडावळ केल्या. देखून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन फादर आग्नेल फेर्नांदीस आमचो पाद्रिका. Thank you and God bless you. And a very, very happy feast of St. Lawrence. सर्वेश्वर तुमचे सगळे आसूं. येसर कोरबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात क्रिस्ताची शांती आनी मोगांची लॉरेन्सा भाशेन जेजूचो फाटलाव करून तुमकां धाडटा. Amen.